समाज कल्याण खात्याच्या येवजण्यांचो काय जाण गैरफायदो घेताले ताच्या खातीर खात्यान सर्वे सुरू करून भोगस लाभार्थ्यांक वगळायले. सर्वे वेळार कोणाय सोंपलो म्हूण सांगल्यार ते तशें मार्क जाला, मात ती चूक असल्यार खातें सुदारून सगळे पयशे एरियर्सान दितले. मंत्री सुभाष फळदेसायची म्हायती. ना आमी परत एक फावटी एक्सटेन्सिव्ह सर्वे केलो. आमकां 1,40,000 पर्यंत एक सेलिंग आसता की ताजे वयर आमकां म्हणजे बेनिफिशरी जायना. गोंयच्यान हो प्रोसेस सुरू केलो. वी फावंड ओवर 13,000 जे आयदर कोणी एक्सपायर जाल्ले तांच्या नांवाचेर स्कीम अजून चालू आसा. दुसरें म्हणजे जे लोक हांगा ना, जे कर्नाटकान किंवा बाकीच्या स्टेट्सांनी वतात, हांगा स्कीम केली आनी मागीर ते केन्नाय तरी येवन काडटात. तांचे बंगले आसात आनी तांकां ह्या स्किमीन भितर ते बसना. जे बोगस म्हणून येतात अशे 13-14 हजार बेनिफिशरी आमी कमी केले. DSS गरजवंत आशिल्ले तांकां आमकां तातूंत घालपाक मेळ्ळें. म्हयन्याक आमचे ह्या बोगस लाभार्थींचेर सादारण ते 2.5 कोटी आमचे सेव जावपाक लागले. कांय बोगस लाभार्थींचेर हे पयशे गेल्ले, ते पयशे परत आमी रिकवरी केले. दॅट रिकवरी इटसेल्फ अप टील नाव ओवर 50 crores ऑफ रुपीज. जे आमचे फील्ड वर्कर किंवा हे गेल्ले तांकां कोणी तरी सांगलें ती बायल मेली म्हणून. अशें एक थोडेशे प्रमाणान आमकां हें गेलें की बायल ती रावत ना. जाल्यार शेजाऱ्यान विचारल्यार मेले म्हणले जर जाय जाल्यार हांगा तांची डेथ म्हणून घाली. मागीर लोक खूब मोठो हंगामा करता की जिती आसतना मेली गेली म्हणून. मेळ्ळी जाल्यार फूल एंटायर तुजें कवर करतात. दीस इज ह्युमन एरर खंय जावपाकय शकता. आमी येदे व्हडलो डेटा जेन्ना हाताळटा आनी 13,000 लाभार्थी बोगस सापडटात आनी एखादे वेळ घरा कडेन सापडलेले ना, आमी इमिडिएट करना. जर तिणें ओवर 3-4 वर्सां लायफ सर्टिफिकेटूच दिलें ना. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार.